हेर संघटनेच्या वांगड्यांक न्हय जाल्यार फक्त पेडणेच्या टॅक्सीकारांक आपयल्ले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। थोडे लोक स्वताच्या स्वार्थाक लागून राजकारण करतात अशें ताचें म्हणणें। ताका लागून पेडणेच्या टॅक्सीकारां कडेन उलोवन तांचो प्रश्न सुटाव करपाक तयार आसा अशें मुख्यमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। बिरेस्तारा पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी 5 मागण्यो घेवन आंदोलनाक सुरवात केली। तांच्या या आंदोलनाक राजकीय फुडाऱ्या सयत समाज वावुरप्यांनी तेंको दिल्लो। दुसऱ्या दिसा लेगीत टॅक्सीकारांनी आपलो आंदोलन चालूच दवरिल्ले। पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी मुख्यमंत्र्यान 12 वरांचेर चर्चा करपाक आल्तीन आपयल्ल्याचें सांगलें। उपरांत आल्तीन आयिल्ले मोपाचे आंदोलक टॅक्सीकारांक मुख्यमंत्र्यांक मेळनासतना परतून वचचें पडलें। 25 जाणांचो शिष्टमंडळ आशिल्लो पूण मुख्यमंत्र्यान फकत 10 जाणांक बसके खातीर आपयले। ताका लागून टॅक्सीकार बेजार जाले। सीएमान म्हटलेले तुम्ही पणजे नासले सेक्रेटरीएटात येवपाचे, सो एजिटेशन चालू असले। आमी एक बॅक स्टेप घेवन सीएमाच्या दारार येयल्ले, सीएमाक मेळपाक आनी आमचे इश्यू रिजॉल्व जावपाक जाय म्हणून हे येयल्ले। बट हांगासर येवन म्हाका अशें दिसलें की हेवी पुलीस फोर्स डिप्लॉय आहा आनी ते म्हणटा एक 8 जाण नाजाल्यार 10 जाणच वचोंक मेळटले। तितून आमचे ऑल गोवा टुरिजम स्टेक होल्डर आहा, सो कितें आहा हे एजिटेशनाक सगळ्यांचो हातभार लागलेलो आहा। सो सगळ्यांक कन्सिडर करूनच आमकां फुडें वचपाचें आहा। सो खंय तरी आमकां दिसता आतां आमकां निराश जावन हांगासरल्यान वयचें पडटा। सो मिटींग बीन कितें जावची ना, आतां आमी वयता आनी एजिटेशन आमचें कंटिन्यू जाता। पूण तुम्ही फाल्यां गोवा बंद करता म्हणून डिक्लेअर सो अजून मेरेन आमी तशें डिसिजन कितें घेवंक ना। कितें अपडेट आहा जाल्यार तुमकां मेळटलें। तशें तुमी आतां कित्याक गेल्ले तर आतां कित्याक गेल्ले? आतां आमकां अशें दिसून येयलें की हांगासर डिवायड अँड रूल पॉलिसी आहा। पळय एजिटेशन कालच्यान चलता। थोडे 6 पॉयंट्स म्हणटात तशे डिमांड केल्लेले टॅक्सी सगळे असोसिएशन आमचे पेडण्यांतले आनी गोंयभरचे। सो बेजिकली 5 आमचे डिमांड आसले, 6 डिमांड आसले टॅक्सीकारांचे। सो तातूंत आतां तुमी पयले कोणी खूब जाणांनी इंटरवेन्शन करपाचो प्रयत्न केलो की तुमी थंय या, सीएम हांगा येवचो ना, प्रोटोकॉल डिस्टर्ब जातलो, हे ते खूब विशय आसलेले। ताका लागून खंय तरी टॅक्सी भावांनी फाटीं सरोन म्हणटात तशें चला उलोवया आनी कितें जर वन्स फॉर एवर रिजॉल्व जाता इश्यू जाल्यार थंय वचून हें करया, बोलणी करया म्हणून। पण हांगा येतकच तुमकां हांवें स्पेसिफिकली सांगपाची गरज ना। हांगा कितें परिस्थिती जाल्या ती मिडियान सगळी पळयल्ली आसा। हांगा कोणी कोणाक कितें म्हटलेलें बी ना। जस्ट सगळे जे एजिटेट करताले तातूंतले डेलिगेशन हांगासर आयिल्ले आनी ते डेलिगेशन हांगासर उपस्थित आसले। ताच्या नंतर कितें कन्वर्सेशन मॅसेज आयलो ताचेर म्हाका स्पश्टीकरण दिवपाचें ना। मिडियान चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट करा, कोणाक तरी स्वप्नां पडटा आमदारकेची म्हणून कितें उलयता पळय। आमकां तेजेर आमकां हे कितें पॉलिटिकली विशय ना, हो टॅक्सीकारांचो विशय। त्याच्या खातीर पेडणेकारांचे अफेक्टेड लोकां बरोबर हांव तांकां एक आसपाचो त्यांच्या बरोबर म्हणून हांव त्यांच्या खातीर उबो आसा आनी त्यांच्या खातीर हांव सदांच उबो रावतलो। असले पॉलिटिकल स्टेटमेंटी करपाची गरज ना। आनी चीफ मिनिस्टराक पॉलिटिकल स्टेटमेंटी करपाक जाय जाल्यार पॉलिटिकल डिबेट करया। हांव ओपनली आसा पॉलिटिकल डिबेटाक, खंय ते तेणी म्हाका टायम दिवपाचो। मजगती पेडणेचा आमदार प्रवीण आल्लेकर आनी मोर्चाचो आमदार जीत आरोळकर हांणी याविशीं मुख्यमंत्र्याकडे कितें उलोवप केलें हें पळोवया। सीएमान कितें सांगलेलें फकत पेडणेचे कोण आहा पळय तेंच्या विशयाक लागून तेंकांच घे आनी यो म्हणून। आयज पेडणेचे ऑलरेडी येयल्ले हांगासर आनी जे पळय दुसरे तेंकां सपोर्टर आसले ते सपोर्टर आसले ते आपूण येवंक सोदताले, पण तेंच्यांनी तेंकांय बी भितर येवपाक दिवंक ना। पण ऑलरेडी हांवें सीएमा कडेन जे उलयल्ले पळय जे कितें विशय आहा तितले आयज ऑलरेडी सांगलेले आहा आनी सीएमान सांगला तितले विशय आहा पळय तितले आपूण सॉल्व करून दिता म्हणून। विशय आहा तो पेडणेचो टॅक्सीवाल्यांचो आहा पळय तो 101% जातलो, कित्याक ऑलरेडी म्हाका प्रॉमिस केल्ले आसा सीएमान आनी तो सीएम करून दितलो हें म्हाका तितलें। तांकां म्हणजे जे इश्यूज आहा तेंच्यांनी येवन ते एक्सप्लेन करपाचे, तेंचे मागणी कितें आहा ती सांगपाची आनी म्हाका कॉन्फिडंट आसलो की सीएम 100% ते आयकतलो म्हणून। सो आतां हांव नको कितें आनी कितें इश्यू जाला ते, कित्याक काल गेल्लो कन्विन्स ते एग्री जायनासले, सगळे जाले इश्यूज। आयज येयले ते आमचे काही टॅक्सी भाव आहात ते तांकां कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो, पूण जे थंयसर एक्च्युअल टॅक्सी भाव आमचे आहात जेंचो इश्यू आहा पेडणेकारांचो, हे हांगासर 2 इश्यूज आहात। एक गोवा मायल्साचो इश्यू एक आहा जो कोस्टल बेल्टाक आनी इतर एरियांनी जे टॅक्सीकार भाव आमचे आहात तेंचो इश्यू एक, आनी पेडणे मोपा एअरपोर्ट आहा थंयसरलो तो इश्यू टॅक्सीकारांचो तो कंप्लीट डिफरंट आहा। आनी क्लियरली सांगला, एसेंब्लीनूय हांव उलयलां, हे 2 वेगळे विशय मिक्स करूं नाकात। पूण काल जेन्ना हांव थंय गेलो तेन्ना थंयसर तेंच्यांनी तो विशय थंयच दवरलो, आमच्या पेडणेच्या मोपा एअरपोर्टाच्या सराउंडींग आहा त्या टॅक्सीकारांचो, आनी वेगळे वाटेनूच वळण घेतलें तेंच्यांनी।
सो म्हाजी इतलीच रिक्वेस्ट आसली की बाबा जो इश्यू आहा जो प्रॉब्लम आहा तोच तेंच्यांनी घेवन तो सॉल्व करपाचो हे म्हजो विशय आसलो आनी ते हांवें काल तांकां वचून सांगलें. आमदार ताका घेवन आयिल्लो हांवें सांगलें पेडण्याकार टॅक्सीकार जितके आहा पळय न्हू तितके जाण वयर येवचे कारण हो इश्यू आसलो हो पेडण्या मोपा रिलेटेड टॅक्सींचो. ऑल गोवा टॅक्सीच्या विशयाचेर सगळ्या आमदारांच्या बरोबर डिस्कशन सुरू आहा. असेंब्ली जे दिसा सोंपली तेन्ना सगळ्या आमदारां वांगडा एकदां डिस्कशन केलें. एग्रिगेटराचेर येवपाक ते सगळे जाण रेडी जाल्ले आनी तेज्याच प्रमाणे आमदारांनी सांगलें एक दोनदा मिटींग करुया आनी सगळे टॅक्सीकारांचे इश्यू सगळे निभोवया. तांकां जितके जितके प्रॉब्लेम्स आसा तितके सगळे इश्यू निभोवपा खातीर त्या खातीर आयचो इश्यू फक्त पेडण्याकार टॅक्सीकारांक भितर आपयल्ले. हांवें आमदारूच आसलो तेंचो. आतां ते जर तांकां पेडण्याकारांकूच टॅक्सीकारांच्या विशयाचेर वेगवेगळे कोण बेश्टे लिडर येतले हांवें बदल जशें सांगलां जांकां राजकारण करपाचें टॅक्सीकारांचें पडलेलें ना तांकां फक्त राजकारण करपाचें. पोळी भाजपाची कशी पळय न्ही रे म्हणजे जेन्ना उजो पेटलो काय आपली पोळी भाजपाची तितूंतले थोडे ते राजकारणी आसा. ओके ते म्हाका फरक पडोंक ना तेंचो ते आजुनूय सांगता पेडण्याकार टॅक्सीकारां वांगडा बरोबर आयज सुद्दां हांव परत बसून मिटींग करता आनी तेंच्यो सगळ्यो मागण्यो हांव मान्य करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.